page 116, Bogos Maka, I2 Bogos Maka, page 116. I2 Bogos Maka, page 116. Jésus może, Isten może, kalsan Dusro, sangsi maka, rikulo kitlo moga sa, doldir może, gorda sodu. Pois gela potunium man kalakalu los dista. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बा भणीनो, आज कुरपेची नवेनाचो दुसरो दीस आनी आज नियालाचो विशय जावन आसा अपोस्टॉलीक मिसांव वेंगोवप, एम्ब्रेसींग अपोस्टॉलीक झील. जेजून अपोस्टलांक एक खास मिसांव दिल्लें, तें मिसांव तांणी वेंगोवलें. तें मिसांव जेजून आमकां दिलां, तें आमी वेंगोवंक जाय. तर हो विशय मनान दवरून आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया आनी वांटो घेवच्या आदीं आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचें बोगसणे मागुया. तशींच आमची सगळीं इंतेसां जीं आमी मनान कालच्यान आसात ती आमी भावार्थान देवाच्या हातांत घालुया. काळजांतान दूख दोतोल्ल्यांक बोगसणां दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्त्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. कोणवाले बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवून जोडूंक थांबोनासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दोळ मोगान आमकां सदांकाळ सांबाळ हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आजारियास उज्या मोदें उबो रावून अशें प्रार्थन करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडू नाका. तुवें मोलबाच्या नोकेत्रां सारकी आनी वेले वयले रेवेंचे कोणये सारकी हिशोब नासलोली सोंसोत बासायल्ली. त्या तुज्या इश्टा आब्रामा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवीत केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजी काकलुती विरेत सांडू नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमी वयर मनीस आमची बेपरवा कोत्ता. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद ना, बलिदान ना, धूप लासप ना.
तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्याच्या आनी पाटकुल्याच्या वो धाकट्या मोठ्या मेंढऱ्याचो होम जाल्ले पोरी आमची कोंती बोरीत काळजां आनी कालते जाल्ले आत्मे तुका मानना. हेंच जावन आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान. आनी सगल्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विस्वास देवतात तीं कदींच फोटोवची नात. आतां सगल्या काळजान आमी तुजी खुशी पालूंक लागता. तुजें बें दोत्ता आनी तुजें मुखापोल आशेन सोदता. आमकां लोजेक सांपटूंक दिवूं नाका. आनी तूं दुलोब आनी बोव काकलुचार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापाच्या कोरण्या पोरमोणें आमकां सोडवून दी. आनी तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे सायबा. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावूं दी. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्या बलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुज्या बलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. तुज्या बलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून वता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्या बलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सगळीं उबीं रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजांतान म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुचार. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मात्या प्रमाणे जेव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. पेद्रून जेजूक सोशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चांकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतच 10,000 ताळेंत रीण आसतल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोंतान हुकूम घातलो. तेन्ना हातां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, थकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुरचरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर केल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलो आपणा बराबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची घुमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण तो ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, थकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकना जालो
पूण गेलो आनी आपले रीण फारीक करिसर ताणें ताका बंदकोणींत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बराबरची चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय आपल्या दोन्याक तांणी कळीत केलें. तेन्ना दोनूय ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलेली देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली काय तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनूय ताका कोसाबांच्या हातांत घालो. तुमी जोन एकल्याचो तुमच्या भावा भयणीक काळजांतल्यान बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. देव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज पयल्या वाचपांत आझाराया आपली खालसांतली भावना उचारता. तो मागणी करून सोरेस्परा अशें म्हणटा, सोरेस्परा आमचेर दया कर. सोरेस्पर ताका साणिना आनी ताची दया करता, ताची न्हय तांच्या सांगात्यांची. हे वेळार कितें घडलें तर नेबुकदनेझार पातशान हे जुदेवांक कायदी केल्ले आनी सांगलें, तुमचो धोम सोडात आनी जें तर हांव पाळटां तें मांडात. प्रत्येक मनीस आपलें धोम सोडूंक तयार नासलेत देखून राजान ताका उणूल कायलीन घातलेले मरोंक. हे वेळार तो मागणी करता, म्हणटा, आमी अनाथ, आमकां कोण ना, आमचें देवूळ ना, आमचो फुडारी ना, पातशाय ना, तूंच आमकां आसा आनी तूंच आमकां पाव. सोरेस्पर तांकां पावता, तांची काकलूत करता, तांकां पावता. शुभ वर्तमानान आमी एक जेजून पेद्रूक जबाब दिल्लो ताचो आमी आयकलां. पेद्रू म्हणटा, आमी कितले पावटी आमच्या भावाक बोगसूंक जाय. जेजू म्हणटा, सदांकाळ तुमी भावाक बोगसूंक जाय. आनी तेजें सस्पीकरण करून ताका एक वपार सांगता. एक राजा आपल्या चाकराची रीण बक्षिता, कित्याक तो चाकर एके भशेन गरीब आसलो आनी पांय पडून ते मागतालो, सायबा बोगोस थोडो वेल दी. पूण होच चाकर दुसऱ्या चाकराक बोकूंक तयार ना. भाव भयणीनो, हेंच असं जावन आसा. एके भाशेन आजचो विशयाचो निर्णय अपोस्तलांचें मिसांव आमी आमचेंच करूंक जाय. कशें जाय तें मिसांव जेजून आपल्या शिश्यांक संवसारांत धाडचे आदीं तांकां मिसांव दिलें, वचात सगळ्या संवसारांत आनी म्हजें उतर परगोटात, बरी खबर परगोतात. आनी कशें जाय तें बरी खबर, देव मोग, देव बक्षणे, देव काकलूत. आनी आमी जाणा की सगळे अपोस्तल गांवांनी गेले, दिसांनी गेले आनी ही बरी खबर परगोडली. शेवेराक होच वावर देवान दिलो. इनासान ताका म्हणलें, दोग जेजूता विचून काडलेले इंडियाक येवंक, एकलो दुयेंत जालो आनी दुसरो ताका दुसरें काम ताका दिलें. शेवा सांगलें, तूं तयार आसा वचोंक. शेवरान म्हणलें, हांव तयार आसा. कित्याक तो एके भाशेन आपल्या काळजांत तो मोग आसलो देवाक, तो मोग दाखोवंक सोदतालो. ताचें काळीज देवाच्या मोगान लासतालें. आनी देखून तो इंडियेक आयलो, पयलो गोंया आयलो आनी सगळे जाग्यार वचोन जो मोग आसलो तेके भाशेन सगळ्यांक एके भाशेन तो मोग दाखयलो. ताका इनासान म्हणलेलें, गो एंड सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. वसात आनी संवसाराचो उसो करात. तेन्ना ताका आपोवणें आयलें दक्षिण भारतांत वचोंक, दुसऱ्या गांवांनी वचोंक. तो खुशाल बरें जावन सगळे थोकोस घेवन तो गेलो आनी संवसाराक उजो घातलो.
तो जायते फावटी मागणें कोता म्हणटालो गिव मी मोर लॉर्ड, म्हाका आनीक दी, आनीक दी. आनी कितें दी जायत, आनीक ओथमेन दी. म्हाका खुशी येता सगल्यांक खबर सांगूंक आनी तांची चित्र बदलून दिवंक म्हाका खुशी आसा. बाबडीनो जें आपोस्टलांचें मिशन शिश्यांक दिल्लें, शाबराक दिल्लें तें आमकांय दिल्लें आसा. तसोच मोग करूंक, बोगसूंक, काकलूत दाखोवंक. पूण बोगसूनय दिवंक हें खास कठीण, कित्याक जेन्ना आमकां दुसरे कोण आमचे अपमान करतात, दुखयतात, आमकां दूख भोगता. आमच्या काळजांत एके भशेन राग आसता आनी ताका आमी बोगसूंक तयार ना. आनी जे वेळार आमच्या मना काळजांत राग आसता तेन्ना आमच्या काळजांत शांती आसना, आमचे घुसळ्ळे आसतात, मन चिंतूंक लागता. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तेन्ना आमच्या काळजांत शांती येता. तो आयज खास ह्या दिसा, ह्या दुसऱ्या नोवेनाच्या दिसा आमी आपोस्टलांचें मिसां आमी आमचेच करुया. जे भाशेन आपोस्टल गेले, फ्रांसीस गेलो आनी देवाचें बोगसणें परगडलें, तेच भाशेन आमी आमचे जिणे वरवीं हें मिसां करुया. सगल्यांक अपुरबायेन मोग दाखोवया, सगल्यांक बोगसणें दिवया. C10, page 32. C10. Baba boyni, Baba beto, Mangala karupe natha, Apल्या kalsa sovevo po, Shisu tuže kalis magda, Aicha disa, ake chivin, Deva koshi kuris biku, Mogan vengon chivit soru, Shisu tuže kalis magda, Shisu magda, kushin dita, soglets moche, Bapak Bogdan. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थना सर्वेस्परा मोगाळ बापा, हे सोडण्याचे बोले वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पेदरा सस्नांचे देवा, सोर्क आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंडवून दिताना ओगुणांचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत हॉल दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. त्या सांगाती आमच्या ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani sausan vola, tu
उसोगी तुका सोय सोय, उसोगी तुका सोय सोय, सोबेस पोवाची नावी येता, सोबेस पोवाची नावी येता, ताका सोय सोय, ताका सोय सोय, उसोगी तुका सोय सोय, उसोगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोय तुज्या पवित्र जाणून ही तेणी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां जुगुस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वाजीत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोट परगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुलांच्या जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवोटारा आमची सोडवण कर. बापा जिवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास कोत्ता आनी येवच उंडो आनी सुनिकास तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाक देखून आमी तुका तीन वाजता आनी कुडवस्तावतले आमी समेस्तांक पोत एकठांय कोर म्हूण आमी नमुरतायेन मागता सोरेस्परा आख्खे तुस्ताले तो पोत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुरोच वचून मेल्ल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर ताका सुद्दां गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचोलत मुखार मोल पळोवंक फाव कर आमची दया करून मागता. आंकवा मदेवचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोर दुता आनी सकल मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटोवन दी. थंय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याची एकपणांत सरपोद वेदार बापा सर वडवण आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दिर्गेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी मी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पळोवं दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुज्या सुखाक बरेंशें अत्रेकता तर आमकां तुज्या काकलुतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें त्या दोटांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संसाराचे पाप काटाय ती शेल्याच्या जेवणा पयल्यात तीच सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Page 64, Moga One Top, D32. Moga One Top, D32. Buki
प्रार्थूया. सोरेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुझे पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता आमची सगलीं पातकां बोगोस. दिसाच्या गोरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुजे दैवीक जिवान आमकां ओदीक बोर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. थोडा वेळ बसात. फादर अपोलो कार्दोज ह्या आमच्या भावान हे मीस आमकां भेटयल्लें आसा आनी देवाचें उतर सुटावी करून सांगलेलें आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमच्या सांकिस्तांक, क्वायराक, मिडियाक, वॉलंटियर्सांक, आमचे वांगडी आमचे बरोबर वावुरतात तांकां, तुमकां आनी हेर जीं आमच्या मिसान आख्ख्या संवसाराक युट्यूबान इतले भाग घेतात, तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मिसाची मांडवळ ह्या सगळ्या दिसांक हे भाशेन 6, 7, 8, 9, 15 सकाळची मिसां आनी सांगे 4:30, 6. 6चे मीस इंग्लीश भाशेन. आतां फाल्यां 6 तारीख सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटून पेट्रोल पंपा उपरांत मातशें फुडें सुमार 100 मिटर्स दावे वाटेन पळयशें जाल्यार कपेल आसा. थंयसर 10 वरांचेर मीस जाता आमचे भाशेन. तो तें मीस आसतलें. आयतारा दीस 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन आसता आमचें. तो त्या दिसा आमी इंग्लीश भाशेन 9:15 मीस घेतल्या. कित्याक बाकीचो लोक नको तें आमचे भाशेन आहा म्हणून ह्या दिसांनी, पूण त्या दिसा आमी इंग्लीश. निमाणे दिसा 12 वेर 9:15 मीस, व्हडलें मीस आनी ताचे उपरांत खुर्साची वाट हांगसर तान रोजरी गोरजे पर्यंत. थंयसर मागीर एक धाकटें मीस आसतलें जांकां मीस मेळोंक ना तांकां, आनी मागीर पेज घेवन घरा वयचें. हे भाशेन आमची मांडावळ आसा. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सोरेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्वदा देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. देवाचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आमी सगळीं मागणी करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, देवाचे मोगान तुजें काळीज सगळ्यांचें लासतालें देखून देवाचें नांव आनी बरी खबर परगटूंक दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोडलो आनी संवसारांत तुजे कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. सोन एकल्यान आपणाक जाय तें भावार्थान मागचें. आमची उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते छाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. U31, page 245, U31. San Francisco Xavier, Dusro Ciupran Salo Jesus, Civitan Mana Upran, Sonsarako Ditai Jesus, San Francisco
No, no, he's not taking. This guy is not taking. Come out. पयलीं हिंगा आसलो तो खंय गेलो तो तो खबर ना भायर पडलो ना तो जाणा तेजे मिसा गेलो तो ना रे दुसरो आनी एक आसलेलो थिंगा जो आसलो तो खंय हिंगा जो मोदें येतालो पळय तुज्या वर आसतालो केन्ना कितल्या वर्सां पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं कोण मिशा आसली ताका पळय कळ्ळी ना